नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां मना काळजासान येवकार दितना आज आमी एका अशा विशया कडेन आज वळटले आनी जाची तज्ञ दोतोर आसा डॉक्टर चित्रलेखा नायक, जे कन्सल्टंट फिजिशियन म्हणून कार्यरत आसात आनी गोंयांत तांचें बरेंच नांवूय आसा. आनी विशय आमकां दिसता सामको कॉमन, पण हो जितको कॉमन तितकोच तो भिरांकूय जावं शकता, भयानकय जावं शकता. आनी ताचो विशय आसा जो आयचो विशय आसा तो म्हणजे जळारांक लागून जावपी दुयेंसां. तर ही खंयची खंयची दुयेंसां कॉमन आसतात, कारण जळारां केन्नाच भेदभाव करनात. ती कोणाकूय जावं शकतात, गरिबाकूय जावं शकता, श्रीमंताकूय जावं शकता. आनी खंयचीय दुयेंसां जावं शकता आनी खंयच्याय दुयेंसांक लागून कितें कॉम्प्लिकेशन जावं येता हाचेर विस्कटावन चर्चा करपा खातीर स्टुडियोन आसा डॉक्टर चित्रलेखा. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. खरें म्हणजे आमी जेन्ना जळारां विशीं उलयता तेन्ना म्हाका एका खंय तरी हिंदी पिक्चराचो एक डायलॉग याद जाता. एक मच्छर आदमी को डॅश डॅश कुछ भी बना सकता है. तर हो कुछ भी बना सकता है ताचो अर्थ असोच काडूं येता की एखाद्या मनशाचो जिवूय तो घेवं शकता, ताका कॉम्प्लिकेटेड स्थितींतूय तो उडोवं शकता किंवा ताचें बरेंच जिवन विस्कळीत करूं शकता. तर म्हाका सांगा डॉक्टर, जेन्ना आमी जळारां विशीं उलयता किंवा जळारांक लागून जावपी दुयेंसां उलयता तेन्ना खंयचीय दुयेंसां जळारांक लागून कॉमनली जाता. आमी गोंयच्या बद्दल उलोवया. गोंयान पर से आतां जळारांक लागून खुबशीं दुयेंतां आसा. आमी खुबशीं दुयेंतां शिकल्या मेडिकल हातून. पूण सगळ्यान इम्पॉर्टंट गोंयान जर आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट जर जळारांक लागून दुयेंस जर ह्या काळांनी आफ्टर कोवीड जर म्हणूं शकता जाल्यार डेंगू आनी चिकनगुनिया. मलेरियाचे पयलीं आमकां 1990 आनी 2000 आमकां खूब जास्त प्रमाण मेळटालें. पूण आतां मलेरियाच्यो केसी कमी जावपाक लागल्या, कंपॅरेटिव्हली कमी जाल्या. डेंगूच्यो केसी खूब वाडलेल्यो आसा. दॅट इज बिकॉज ऑफ अर्बनायझेशन, फास्ट डेव्हलपमेंट, सिटी डेव्हलपमेंट्स आनी विलेज कन्वर्शन टू सिटीज. सो बिकॉज ऑफ फास्ट डेव्हलपमेंट जे आमकां मलेरियाचे केसीस मेळटाले ते खूब कमी जाल्ले आसा. आतां एम आसा की 2030 we plan to eliminate malaria. So but at the same time इतले urbanization plus climate change, आमचे climate जे आसा now it is going to global warming. So majority of the times खूब ते टेम्परेचर जो आसा कूलर क्लायमेट आतां फुडाराक आमकां मेळचो ना. इट विल बी मोर ह्युमिड एंड मोर हॉट क्लायमेट. सो ताका लागून डेंगूक लागून डेंगू जो जळारां जी डेंगू स्प्रेड करता वा चिकनगुनिया जी स्प्रेड करता ती जळारां चड मल्टिप्लाय जावन आमच्या सरभोंवतणी आसतलींच. आनी ह्यो केसी आमकां पावसा दिसांनी स्पेशली फ्रॉम जून टू नोव्हेंबर आमकां डेंगू आनी चिकनगुनिया खूब मेळटली. सो गोंयान एट दीस स्टेज जर तुमी म्हणत जळारांक लागून दुयेंता जाल्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर एनी पर्सन शूड नो इज अबाउट डेंगू अँड चिकनगुनिया. मलेरिया येस, मलेरिया केसी अशें ना की ना, पूण मेळटात बट मच लेसर कम्पेर्ड टू द प्रिवियस वॉट वी यूज टू सी. खूब पेशंट मेळटाले आमकां मलेरियाचे कमी आसा. फायलेरियासीस केसीस आमकां क्वचित मेळच ना. काला आजार युजली बिहार, झारखंड ते गोंयान पर से दिना. वन व्हायरस जो फुडाराक येवं शकता आनी जाचेर मोर रिसर्च इज रिक्वायर्ड, इट कॅन नॉट बी निग्लेक्टेड, इज झिका व्हायरस. सो झिका व्हायरस ऑल्दो तो भायल्या देशांनी मेळिल्लो आसा, भारतान कमी प्रमाण दिश्टी पडला. बट बिकॉज जळारां झिका व्हायरस जो आसा तो एडिस मॉस्किटो, सेम जळार जे डेंगू लागून डेंगू जाता, सेम जळार झिका व्हायरसी ट्रान्समीट करूं शकता. सो दॅट व्हायरस वी रिक्वायर टू डू मोर रिसर्च. फुडाराक केसीस हाज्योय वाडपाची शक्यता आसा. बट एट दीस स्टेज ह्या वर्सा जर आमकां कितें केसी चड मेळटल्यो त्यो डेंगू अँड चिकनगुनिया ऑफकोर्स. बरोबर. म्हणजे जशें तुमी सांगलें की हो जो ग्लोबलायझेशन जाला किंवा ग्लोबल वॉर्मिंग जाला हाका लागून अशे जळारांची म्हणजे जी दुयेंसां ताका पोशक अशी आसा ती चड स्प्रेड जातली आनी तातूंत डेंग्यू आनी चिकनगुनियाचे चड जाता. म्हाका डॉक्टर, डेंग्यूची आतां सगळ्यान पयलीं लक्षणां कितें आसता? कारण एका खंयच्याय मनशाक एक जोर येता हें ताका कळना की बाबा जोर हो आपलो सदचो जोर आसा किंवा जाका आमी म्हणजे असो व्हायरल फिवर आसा तो आसा किंवा आनी केल्याला लागून आसा. सो हाचे पयलीं म्हणजे हाचे कॅरेक्टरिस्टीक कशे आसता डेंग्यूचे? पयलीं म्हळ्यार लोकांनी समजून घेवपाक जाय की डेंगू हो व्हायरस आनी मलेरिया इज अ पॅरासायट. सो डेंगीक सिम्पटम्स जे डेंगीचे आसा इट वील बी लायक अ व्हायरल फिवर. आतां डेंगूचो प्रॉपर पॅटर्न आसा ऑफ फिवर जे सगळ्या लोकांनी समजून घेवपाक जाय कसो हो डेंगूचो जोर येता.
डेंगू म्हणटा तो आमचो बिनबुलाया मेहमान म्हणू शकता 7 दिसांचो सारको 7 दिसांचो पूण तो तुमकां त्रास करतलो अच्छा एक्झॅक्टली आफ्टर 7 days डेंगू विल बी ओवर म्हणजे आफ्टर 7 दीस पेशंट बरो जातलो पण हे 7 दीस जो पॅटर्न आसा तो लोकांक कळपाक जाय Correct. सो पहिल्या दिसा कितें जाता पहिल्या दिसा पेशंटाक व्हेरी हाय ग्रेड फिवर येता जोर युजली 102 103 104 सुद्धा जाता तो जोराची गुळी घेतल्यार सुद्धा सकयल देंवना व्हेरी क्लासिकल सिम्पटम खूप बाकीचे जे थंडी वा आनी कित्या कारणां लागून जोर असतात व्हायरल जोर असतात ते रोखडेच देंवता म्हणून हांगा अशें जाता की फूल दीस पयलो दीस तुमी म्हणू शकता की जोर 2 टॅबलेटी घेया 4 टॅबलेटी घेया 102 101 कसोच जायना सो पयलो दीस असो वता दुसरो दीस मातसो स्पेस आउट जाता बट अगेन इट डजंट टच द बेजलायन तिसऱ्या दिसा मागीर जोर मातसो गॅप येवपाक लागता पेशंटाक मातशें बरें दिसता बट हे 4 दीस जेन्ना जोर येता इट इज अ डिहायड्रेशन फेज की इतलो जोर हा येता पेशंटाक डिहायड्रेशन जायत रावता सो डेंगूचे मेन कित्याक डेंगू प्रॉब्लम करता इज बिकॉज ऑफ डिहायड्रेशन ह्यो आमच्यो कॅपिलरीज म्हणजे शिरो आसा थंयच्यान फ्लुईड भायर वता सो इफ दॅट हॅपन्स वेन देर इज डिहायड्रेशन जर डिहायड्रेशन जायना जाल्यार ते फ्लुईड लिकेज जायना जशें फ्लुईड रक्तांतल्यान भायल्या टिश्यूजांनी शिफ्ट जालें की रोखडेच प्लेटलेट्स जे आसता आमच्यो रक्ताच्यो पेशी आसा त्यो ब्रेक डावन जाता डिस्ट्रॉय जाता आनी म्हणून आमकां एट द एंड ऑफ डेंगी फिवर आमचे प्लेटलेट ड्रॉप जावपाक लागता सो नॉर्मली जर मनशान त्या वेळार जर उदक सारकें पिलें वा हायड्रेशन एज पर द वेट घेतली एज पर वेट तुमी तितलें उदक पिलें वा लिक्विड्स पिलें जाल्यार प्लेटलेट ड्रॉप जायना सो समवेळ चवथ्या दिसा जर पेशंटान हायड्रेशन घेवना जाल्यार वॉमिटींग सुरू जाता पोटान दुखता लिव्हरा कडेन दुखता व्हेरी क्लासिकल सिम्पटम लिव्हरा कडेन पेन जाता दॅट्स अ वॉर्निंग सायन दॅट द पेशंट इज डिहायड्रेटेड डिहायड्रेशन जाला सो ताका लागून लिव्हरा कडेन दुखता कित्याक गॉल ब्लॅडर सुचता सगळे फ्लुईड गॉल ब्लॅडराच्या अरावंड तयार जाता आनी गॉल ब्लॅडर सुचता सो थोड्यांक दिसता बाबा स्टोना प्रॉब्लेम जालो एक्चुअली स्टोना प्रॉब्लेम नासता इट इज द डेंगू विच इज कॉजिंग प्रॉब्लेम आनी 5व्या दिसा एक्झॅक्टली 5व्या दिसा जोर वतलो पेशंटाक बरें दिसतलें जर पेशंटान उदक पिवना जाल्यार पेशंटाक खरस मारतली पेशंटाक ब्लिडींग जातलें एंड इफ सामको डिहायड्रेटेड आसा जाल्यार पेशंटाचो बीपी क्रॅश जातलो सपोज हें कांय प्रॉब्लम जावना सो 5व्या दिसा जोर सोंपलो डेंगूचो सोंपलो 6व्या दिसा युजली सगळ्यांचो प्लेटलेट हांवें पळयला की ड्रॉप जाता सगळ्यांचो कमीच जाता पुणून ब्लिडींग जायना जर उदक पिलां पयल्या 5 दीस जाल्यार कशेंच ब्लिडींग जायना ते प्लेटलेट ड्रॉप कमी जावन सुद्दां तुमकां त्रास करचे ना सो पयल्या दिसा अरावंड 6व्या दिसा प्लेटलेट मातसो 90,000 सो तुमकां दिसतलो 7व्या दिसा कमी जातलो एक 50,000 40,000 जातलो 7व्या दिसा तो वाडूंक लागतलो प्रोवायडेड यू हॅव टेकन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विड्स जर तुम्ही लिक्विड्स घेवना देन दॅट लो प्लेटलेट इज गोइंग टू गिव यू प्रॉब्लेम्स सो जर पेशंट जर कॉम्प्लिकेशनान वता डेंगूचो दॅट इज होल अँड सोल रिजन दॅट ही इज डिहायड्रेटेड सो जर पेशंटांनी हे अवेरनेस पेशंटांक आसूंक जाय की जर पयल्या दिसाच तांणी डेंगू टेस्ट करून कळ्ळें की बाबा डेंगू आसा आनी एडिक्वेट लिक्वीड घेतलें ते मेजर्ड म्हणजे वजना प्रमाणे ते लिक्वीड घेवंक जाय जाल्यार डेंगू कांयच प्रॉब्लेम करूंक शकना आनी डॉक्टराचें एक्चुअली मॅनेजमेंट वा एडमिशनां जी अननेसेसरी जाता ती आमी कमी करूंक शकतली इट इज व्हेरी टायरिंग इलनस उलटी जाता म्हणून जेन्ना उलटी जातकच लिक्वीड इंटेक कशें वतलें सो तेन्ना जाय तेन्ना लागीं वचून एटलीस्ट सोर लावन घेवचो पडटा सो this is a very classical pattern of dengue and if one follows the days म्हणजे एवरी डे जर तांणी हांव म्हजो पयलो दीस हे जर कॅल्कुलेट करत जाल्यार पेशंट युजली रिकवर्स व्हेरी स्मूथली तर डॉक्टर तुम्ही आमकां खूप सुंदर रितीन विस्कटान सांगलें आनी एकच म्हणजे नट शेल जर म्हणजे क्रक्स ऑफ द स्टोरी जर म्हणत जाल्यार एडेक्वेट हायड्रेशन हें जर करत जाल्यार खंयच्याच वखदा शिवाय तुमी डेंग्यू जावन सुद्दां किंवा डेंग्यूची जी कॉम्प्लिकेशन तुमी अवॉयड करूं शकतले आनी यू कॅन म्हणजे तुमी ताका फेस करूं शकतले
तर डॉक्टर तुम्ही सांगले की हे एडेक्वेट क्वांटिटी ऑफ हायड्रेशन ताका तुम्ही म्हणजे तुमच्या वजना प्रमाणे सो व्हॉट इज दॅट युअर कॅल्क्युलेशन इज सो युजली आता हे एडल्ट्स ल्हान भुरग्यांचे वेगळे कॅल्क्युलेशन असता जे भुरग्यांचे दोतोर सांगतले सो फॉर एडल्ट्स आनी प्रोवायडेड त्या पेशंटाक हार्टा प्रॉब्लेम आसूं जायना आनी किडनी प्रॉब्लेम आसूं जायना देन कॅल्क्युलेशन इज डिफरंट सो नॉर्मल हेल्दी पर्सन 50 ते 60 किलो जर आसत जाल्यार 3.5 लिटर 60 to 70 kg वजन असत जाल्यार 4 लिटर्स पर डे 4 लिटर्स पर डे आणि 70 किलाच्या मायज एवरेज 4.5 लिटर आम्ही नॉर्मल मनशां 1.5 लिटर सुद्धा पिवपाक रडटा सो हे 4.5 लिटर पिवचे पडटा सो हांव पेशंटांक कितें सांगना एका फावटी तुमी 1 लिटर बाटली पिवू नाका 24 वरांचा स्पेस आउट सो इवन 100 ml वा 200 ml ऑफ लिक्विड्स तर लिक्विड्स कितें आसूं शकता उदकूय आसूं शकता पेजेचो निवळ आसूं शकता फ्रूट ज्यूस आसूं शकता इवन सत्व सामकें पातळ करून दिल्या जाता मागीर इवन तो रवो आसता पातळ सूप दीज आर डिफरंट मोड्स वेर यू कॅन हॅव लिक्विड्स आता खुबशे लोक कितें करता फक्त पपायचो ज्यूस दिता दॅट इज नॉट रायट पपायचो ज्यूस दिल्या जाता पण तुम्ही यू कॅनॉट सबस्टिट्यूट वॉटर विथ एनीथिंग सो दुसरें कितें आसा नॉर्मली पेशंटाक इवन फूल उदकूय पिवपाक त्रास जाता म्हणटकच इवन ORS वा एनी कितें पॅलेटेबल लिक्वीड इज मच बेटर लोक कितें करता ड्युरींग डेंगी पेशंटाक खावयत बसता यू शूड नो दॅट डेंगी टायमार पेशंटाचे एपटायट म्हणजे भूक लागना तांकां खूब म्हणजे रूच नासता सो लोक आबू जाता तो खायना बट तुम्ही कितें करूं जाय 7 दीस सॉलिड इंटेक कमी करूंक येता कंपेन्सेटरी तुम्ही लिक्विड तितलो वाडया सो एपटायट ऑटोमॅटिकली म्हणजे भूक ताका ऑटोमॅटिकली 8 दिसांनी येवपाक लागतली ऑफकोर्स टायम लागता पुणून जेन्ना डिहायड्रेशन आसा तेन्ना सॉलिड फूड मातशें कमी करूंक जाय स्पेशली नॉन वेज फूड बीन पोट फुलता सो लिक्वीड मागीर घेवपाक त्रास जाता म्हणटकच यू हॅव टू कॅल्क्युलेट एंड गिव सो 18 वरां 6 वरां सपोज पेशंट न्हिदता 18 वरां 100 ml 200 ml करून इजिली आमी घरा लिक्वीड कंप्लीट करूं शकता फक्त आमी मेजून बरें घेतिल्ले बरें इवन बाटल्यो आसता 1 लिटर 2 लिटर अंदाज आमकां कळटा पण मेजर्ड लिक्वीड इंटेक इज मच बेटर देन टेकिंग सोर इन हॉस्पिटल बरोबर सो म्हाका दिसता जशें तुमी सांगलां की जेन्ना जोर येता तेन्ना आपूण कितकें उदक पिलां हें कळपा खातीर एक तुम्ही मेजरमेंट दवरप बाबा एक 200 ml ची बाटली किंवा बाबा 200 ml चो ग्लास अशे कितके ग्लास जाल्यार हाचे गणित दवरप किंवा 1 लिटर बॉटल अशें आपूण कितके सोंपयलें जशें तुमी सांगलें की 60 to 70 इयर्स जर ताचे केजी जर ताचें वजन आसा जाल्यार ताका एटलीस्ट 3 लिटर 3.5 लिटर सो आनी तुमी आनी एक सांगलें की 60 to 70 is 4 लिटर सर हय आनी 4 लिटर 50 to 60 3.5 लिटर बरोबर सो हें करतना एक म्हत्वाची गजाल आसा की तुमी एकच फक्त उदकच पीत रावप अशें करनासतना उदक पिलें मातशें ORS पिलें किंवा फ्रूट ज्यूस पिलें किंवा पेज पिलो पेजीचो निवळ पिलो पातळ सत्व अशें ताणें योग्य ऑप्शन्स दिल्या त्या सगळ्यान ते थोडे घेतल्या म्हाका दिसता तुमी ते खावपाक किंवा पिवपाक अशें बोर जावचें ना इट वोंट बी मोनोटोनस आनी इट वील टेक केअर ऑफ द फर्दर कॉम्प्लिकेशन्स वीच आर व्हेरी व्हेरी इसेन्शियल बरोबर डॉक्टर म्हाका सांगा एकदां तुमी आतां सामकें विस्कटान सांगलां आमकां की हाचे स्टेप वायज म्हणजे डे 1 कितें जाता डे 2 कितें जाता डे 3 कितें जाता तर अशें हांव तुमकां सादो प्रश्न विचारता की एखाद्या मनशाक जोर येवपाक लागलो आमी केन्ना सादो ग्रिपेचो जोर अशें म्हणटात तर आनी आमी ते रावतात म्हणजे एवरीबडी डजंट गो फॉर टेस्टिंग सो वॉट इज युअर गायडलायन किंवा अशें जाल्यार तुवें गायड चॅक करून घेवपाकच जाय अशें तुमी कितें सांगतले पयलींच्या काळान आमी सुद्दां दोतोर कितें करता जोर कोणा आयलो मलेरिया कंपल्सरी करताले सो आतां आय थिंक द ट्रेंड शूड चेंज अलॉंग विथ मलेरिया एंड स्पेशली मॉन्सून सिजन जर तुमकां क्रॉप्स ऑफ केसीस मेळटले इवन लास्ट इयर हांवें एक फूल फॅमिली डेंगू जाल्ली पळयल्ली आसा सो दॅट तेन्ना आय थिंक डे 1 ऑफ फिवर आय थिंक यू शूड टेस्ट फॉर डेंगी डेंगीचे किट्स आसता ते सगळ्या लॅबांनी जाता गव्हर्मेंट प्रायमरी हेल्थ सेंटरान सुद्दां आतां डेंगी टेस्ट जाता सो आय फील फर्स्ट डे मॅक्सिमम सेकंड डे तुम्ही 4 दीस रावू नाका डेंगी टेस्ट करपाक कित्याक डेंगी पॉझिटिव्ह असलेले तितले लिक्वीड आमकां दिवचें पडटा सो जर ते लिक्वीड इंटेक जर जायना जाल्यार मागीर प्रॉब्लम सो तुम्ही 4थ्या वा 5व्या दिसा टेस्ट करून मागीर प्लेटलेट कमी जावन मागीर पॅनीक जावन मागीर एडमीट करप इज नॉट द रायट वे रादर तुम्ही लागीं खंय वचून हेल्थ सेंटरान वचून वा लागीं लॅबान वचून डेंगू टेस्ट करत आतां डेंगू टेस्ट सुद्दां न्ही पयलीं जर डेंगू जाल्लो आसत जाल्यार ते IgG डेंगी पॉझिटिव्ह जाता सो खूब लोक पॅनीक जाता IgG डेंगी पॉझिटिव्ह ना डेंगू जालो ना
सो डेंगू NS1 एंटीजन आणि IgM डेंगी हे 2 टेस्ट आसात. जर पॉझिटिव्ह आहेत देन आय कॅन से दॅट इट इज रिसंट डेंगी और न्यू डेंगी. ओके, पण IgG डेंगी इज नॉट फ्रेश डेंगी. सो खुबशे पेशंट पॅनीक जाता हे पॉझिटिव्ह पळयतले. दुसरें केन्ना केन्ना आतां पोरू आय हॅव सीन द ट्रेंड, आय डोंट नो वेदर इट इज रायट ऑर रॉंग, बट पोरू खुबशे पेशंट डेंगीचे आयिल्ले आसा आमकां जाका NS1 पॉझिटिव्ह ना, IgM पॉझिटिव्ह ना, IgG डेंगी पॉझिटिव्ह ना, पूण आमी PCR टेस्ट जो कन्फर्मेटरी टेस्ट जाल्लो की पॉझिटिव्ह आयिल्ले आसा. सो खूब जाणांक कित्याक डेंगू नेगेटिव्ह म्हळ्यार डेंगू नेगेटिव्ह अशें समजूं नाका. इफ द पेशंट हॅज दिस पॅटर्न, हो पॅटर्न जो हांवें तुमकां सांगला की असो जोर येता, सो तसोच जर पॅटर्न जर तिसरे दिसा सुद्दां चवथे दिसा तुमकां डावट मारता आनी डेंगू नेगेटिव्ह आसा, यू शूड रिपीट इट ऑर एटलीस्ट गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान वचून डेंगू PCR इवन प्रायवेट लॅब्सान डेंगू PCR कमी कोवीड RT-PCR कशें करतात तशें डेंगी PCR करून कन्फर्म करूंक येता. खुबशे पेशंट म्हाका सिटी एरियेन पोरूं डेंगू PCRूच पॉझिटिव्ह मेळिल्ले पळयल्या आनी किट टेस्ट नेगेटिव्ह आयिल्ली. ऑफकोर्स किट टेस्ट इज युजली नॉट रिलायबल, बट द प्रायमरी टेस्टिंग इज द NS1. बरोबर. सो डॉक्टर आतां हांगा मातसो एक एकेडॅमीक ट्विस्ट विचारता की आतां जनरल मनीस जो पेशंट आसा तो लॅबान खंयचे तरी वतलो आनी तो चॅक करून आयलो. समजा ताका रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयलो जाल्यार तुमी म्हणटा जर तुमचे क्लासिकल पॅटर्न जर फिवर आसा जाल्यार जस्ट डोंट रिलाय ओनली ऑन द रिपोर्ट्स, कारण तुम्ही जसं सांगता ते IgG इक्वेट तुका थंय मातशें फ्लक्च्युएशन प्लस मायनसूय दिवं शकता आणि PCR म्हणजे पॉलिमरेज चेन रिएक्शन जर तुम्ही केले जाल्यारच तुमकां ताचें खरें सारकें स्वरूप कळटलें. म्हणजे दॅट इज अ रायट वे. ऑफकोर्स सगळ्यांक आमी PCR करू शकना, बट जर तपासतगीर जर दोतोराक डावट मारता की हो पॅटर्न म्हणजे तो जोराचो पॅटर्न तसोच आसा, कंटिन्युअस हाय ग्रेड फिवर देवच ना, चिकुनगुन्या तसोच येता, सो म्हणटकच इट इज आयदर ऑफ द टू. सो यू हॅव टू रिपीट इट समवेअर ऑन डे 4. दुसरें इनडायरेक्ट सपोज PCR करपाचो ना, प्लेटलेट काउंट आमी पयल्याच दिसा प्लेटलेट करून काय फायदो उरना. ऑल्टरनेट डे प्लेटलेट काउंट करचो पडटा, कित्याक प्लेटलेट काउंट सुरवातेक कोणाचोच ड्रॉप जायना. प्लेटलेट काउंट 5व्या दिसा 6व्या दिसा, सो थोडे पेशंट पयल्या दिसा प्लेटलेट काउंट केले आनी मागीर वगैरे जाता, पण मागीर 7व्या दिसा ब्लिडींग जाता, मागीर प्लेटलेट काउंट जाता. सो युजली आमी कितें एडवायस करता, एटलीस्ट 2-2 दिसांनी प्लेटलेट काउंट आमी रिपीट करूं जाय. सो जर पयल्या दिसा प्लेटलेट काउंट नॉर्मल आशिल्लो आनी चवथ्या दिसा तुमकां मातसो 1 लाख, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 to 2.5 लाख, सो पयल्या दिसा 2 लाख आसता, मागीर कमी कमी जावन 1 लाख जाता आनी मागीर 5व्या दिसा 80,000 90,000. सो तुमकां जो तो मातसो आनी प्लेटलेट कमी ड्रॉप दिसता देन पॉसिबिलिटी ऑफ डेंगी उरता. सो तो एक इनडायरेक्ट वे यू कॅन से. ऑफकोर्स डेंगू काय वखद काय ना हे खबर आसा, सो अज्यूम करून तितलें उदक पिवपाक काय प्रॉब्लेम ना. बरोबर. सो डॉक्टर म्हाका दिसता की ऑलमोस्ट आमचे कडेन 3-4 मिनटां आसा आनी आमी फक्त डेंग्यू कवर केलो आसा बऱ्याच पद्दतीन. सो एज अ टेक होम मेसेज किंवा ह्या विशयार तुमकां आनी कितें सांगूंक सोदतात तुमी ते तुमी सांगूं शकता. आनी एक हांव दुसरें विचारता की खुबशे फावटी जे ब्लड पॅचीस येतात ते तुमी अदूर सांगला आमकां की बिकॉज ऑफ डिहायड्रेशन ते ब्लड पर्कोलेट जाता, म्हणजे वेसल्सांतल्यान भायर येता आनी म्हणून ते पॅचीस येता. सो इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल. सो इन एडिशन एनीथींग तुमी किंवा हाचे आनी कितें पद्दतीन आमी कॉम्प्लिकेशन कारण ह्या स्टेजीन पावल्लो मनीस समटायम्स लँड टू व्हेरी सिवियर कॉम्प्लिकेशन. सो हें सगळें मतीन दवरून तुमी आनी कितें सांगूंक सोदतले? लोकांक हांव सांगूंक सोदता की पयल्या दिसा जेन्ना असो डेंगूचो प्रॉपर फिवर जोर येता जाल्यार तुमी टेस्ट करा. उदक, वॉटर वॉटर वॉटर, लिक्विड्स इज द मेन स्टे ऑफ ट्रिटमेंट ऑफ डेंगी. इफ यू आर वेल हायड्रेटेड कांयच प्रॉब्लेम जायना. दुसरें अननेसेसरी पेन किलर्स घेवं नाकात. स्पेशली ब्रुफेन आसता, डायक्लोफेनेक आसता, निमेसुलाइड आसता, ह्यो पेन किलर्स जेन्ना घेतलेले प्लेटलेट काउंट आनी ड्रॉप जाता. तिसरी गोष्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट, हार्टाचे पेशंट, किडनी पेशंट आनी प्रेग्नंट ल्हान भुरगीं लेस देन 1 year आनी जाणटे पेशंट हांकां मॉनिटरींग चड लागता. दुसरें, सपोज प्रेग्नन्सीन जर डेंगू जालो जाल्यार दॅट पेशंट मोस्टली हॅज टू गेट एडमिटेड, बिकॉज ती भुरग्याक सुद्दां मागीर भुरगो जेन्ना जातलो तेन्ना अफेक्ट करूं शकता. आनी हार्टाचे पेशंट एस्पिरिनाचेर आसता, रगत पातळ जावपाची गुळी आसता. सो जेन्ना प्लेटलेट काउंट ड्रॉप जाता तेन्ना ते मातशें बंद करचें पडटा वा डोस 2 दीस बंद दोतोरा कडेन उलोवन हें मॉडिफिकेशन करचें पडटा. पपाया ज्यूस घेतल्यार काय हरकत ना,
पपया टॅबलेट्स आर ऑल यू कॅन टेक बट इट इज नॉट सबस्टिट्यूट फॉर लिक्विड्स. मग खुबशे पेशंट कितें करता की फक्त पपयाची टॅबलेट वा ज्यूस पिता आणि लिक्विड्स घेना. दॅट इज पपया टॅबलेट or ज्यूस इज सपोर्टिव्ह. द मेन स्टे इज जस्ट लिक्विड्स. इफ तुम्ही लिक्विड्स सारखे घेतले आसत जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना, डेंगू कॉम्प्लिकेशन्स जावची ना. बरोबर. म्हाका दिसता डॉक्टर आयच्या कार्यावळीच्या निमतान इतकी म्हाका दिसता डेंग्यू विशीं इतकी सविस्तर म्हायती दिली आणि इतके म्हणजे सगळे मोलादीक मार्गदर्शन केलां. मुद्दाम वेळ काडून तुमी स्टुडियोन आयली त्या खातीर सगळे जे आमचे पळोवपी आसा तांचे वतीन आनी म्हजे वतीन तुमकां आजान देव बरें करूं. नमस्कार.